गोंयभर रान वाठारांत लागिल्ल्या उज्याक लागून सैमाचे बरेच लुकसाण जालां। झाडापेडा लासल्यात, ते भायर रानवटी जनावरां आनी सुकणीं, सोरोप हांचेरूय हावळ आयला। हे लुकसाण भरून काडपाक आमचे यत्न चालू आसात, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। 250 आपदा मित्रांची भरती केल्या। हे फावट ते नवे आशिल्ल्या कारणान तांकां रान वाठारांत धाडूंक नात, अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। गोंयभर रान वाठारांत लागपी उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर सरकारान प्रभावी उपाय येवजण करची, हे विशीं नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली। ह्या खातीर सरकारान अशा जाग्याचेर फायर फायटर पावपाक शकना, अशा जाग्याचेर कितें तरी वेवस्था करची पडटली। कारण एक फाटल्या दिसांनी जी घटना घडल्यो त्यो परतून कदाचित जाल्यो जाल्यार तेजेर आमकां कंट्रोल करपाक आमी शकतले। जाल्यार हांव मागता आमचे माननीय मुख्यमंत्री कडेन की अशी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय की रानान सुद्दां समज उजो लागलो जाल्यार ते पावोवपाची अशी वेवस्था आसपाक जाय। तो उजो लागचो न्हू, फुडें स्प्रेड जावचो न्हू। आनी तेंचे जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आहा ऑर द पीपल अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तयार करूंक सोदता फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, हेंकां ट्रेनिंग आयज दिवपाची गरज आसा। दे हॅव टू गो आउट ऑफ गोवा एंड लर्न हाऊ टू कंट्रोल फायर्स, how they are training their staff in other forest areas. तशें जर पळयशात ह्या हल्लीच्या वर्सांनी ह्या वर्सा खूब कडेन उजो लागलेलो आसा। फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां फायंड आउट करपा जाय ह्या वर्साकच इतलो कडेन कित्याक उजो लागलेलो आसा। वेदर बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक चेंज, कितें आनी कोणी एक्सिडेंटली जाला, कितें पर्पजली केला, हे आमकां रिजन फायंड आउट करपाचें आसा। हाज्या पयलीं केन्नाच उजो लागूना एंड वी रियली डोंट नो द एक्चुअल रिजन की हो उजो कित्या खातीर लागला। सम से इट इज मॅन मेड, सम पीपल से इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बट वी एक्झॅक्टली डोंट नो वॉट इज द रिजन। पण हें जें कितें घडलां हें जावचें न्हय, बिकॉज आमच्या म्हादय थंय आमचे लोक रावतात, आमची घरां आसा थंय, आनी हो जो भंय बाकीचे आमी पळयताले हाजे पयलीं उजो असो शेतांनी लागतालो, हांगा पण लागतालो, बट दॅट इज एक्सेसिबल। रोकडो थंय उदक घालून पालोवपाक शकता लोक वचून। जेन्ना एक गाडयो त्या सुवातेर पावंक जायना, then I don't know whether these forest officials are equipped with small cylinders at least, where they can carry these cylinders and douse the fire. ते नाहले दिसता म्हाका, कित्याक पोर्रा जेन्ना उजो लागलो तांकां आपयले तेन्ना they were actually, we were in stone age, like झाडाची branches काडून they were dousing out. So ahले धाकटुले cylinder which they can carry and douse off the fire. This is most important, which I mean you all should have the budget for it and equip them with that. म्हाका दिसता आमची जी जनावरां जावं झाडां वो सुकणी जी कितें आसा ती म्हाका दिसता आमचे नेबरींग कंट्री नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीन गेले जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक ती कोणी मेले आसतली, थोडी आमची नुवें कॉन्स्टिट्युन्सीन गेली आसतली, थोडी कोणी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन गेली आसतली। ताका लागून म्हाका दिसता आमची जी जनावरां झाडां वो आमची सुकणी बी ही आमकां नश्ट जाली आसात। हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता ते भाशेन हे जे कोणें उजो घातला हो तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय। That is the best joke. There is no information about 22-23. And we are moving or calling attention on the fire that has happened this year. And the government has no information about it. That they could do nothing. And they are in power. And they've got double engine. And because that double engine wouldn't work, on the day the fire came, I had spoken to Honorable Minister also. And I tagged the PMO. And I told him that you have no disaster management in place. Disaster management is itself a disaster. So you take help from the PMO, you take help from the highest sources that you have of the double engine. Otherwise you will burn Goa. In future अशा पद्धतीचे इन्सिडेंट्स जावचे न्ही म्हणून स्ट्रिक्टली एक तर लोकांक संवय आसली काजी आनी परिसरांत उजो घालपाचें तें बंद केलां, लोकांक फॉरेस्ट एरियांनी एंट्री करपाकूय आमी दिना। ओके, आनी त्या खातीर लोकांनी थोडीशी जर काळजी घेत, म्हणजे एक विजयान सांगलें ते बरोबर, हांगा पेट्टा म्हणून थंयसरूय लोक उजो घालपाक लागले। इट इज ट्रू, त्या खातीर इट इज हांवेंनी मॅन मेड म्हटलां, बट कोणाक त्या खातीर स्ट्रिक्टली आमी पुलीस, फॉरेस्ट आनी फायर हाज्या फुडें सामकें स्ट्रिक्टनेस दवरला। आनी कोणूय अशा पद्दतीचो उजो घालता आसतना मेळ्ळा आसत जाल्यार ताका भितर उडोवपाक सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना। सरकार फॉरेस्टाच्या बाबतींत
व्हेरी सिरियस आसा. अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्ही. ओके, आनी विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, नेव्ही आणि हे सगळो कंट्रोलान हाडला. बट जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाज्या फुडें ती सगळी प्रिकॉशन्स सरकाराची घेवपाची तयारी आसा.